त्याच्याच विचारान आज गोव्याची जी धोरण आहे, जी रचना आहे ती चालत आहे। पण ह्या हल्लीच्या काळात जे आमचे राष्ट्रीय पक्ष भाजप किंवा काँग्रेस हे जे काही पक्ष आहेत ते आपल्या स्वार्थापोटी गोव्याचं हित, गोव्याची जी परंपरा आहे, जे बहुजन समाज एकमेकाच्या हातात हात घालून नांदून हे गोवा स्वतंत्र नांदून आपली उदरनिर्वाह नाहीतर नोकऱ्या हा विषय जो आमच्या गोमंतकात चालू होता ते नष्ट करण्याचं जास्तीत जास्त काम ह्या भाजप सरकारने केलं आहे। दोन उमेदवार, पेडणे मतदारसंघाचे उमेदवार आणि मांद्रे मतदारसंघाचे उमेदवार जीत आरोळकर आणि आर्लेकर हे दोघे हांगा आहात। आम्ही भाऊसाहेबाकडे विनंती करूया, आज त्यांच्या गळ्यात दिसत भरघोस हार पडलेले आहात, हार आमकां दिसती पडटात। तसेच फुडल्या इलेक्शनाक ज्या 2022 इलेक्शनाक ह्या आमचे दोनूय जे उमेदवार त्या दोनूय उमेदवाराच्या गळ्यात असेच हार पडपाचो योग येवनी हो निश्चय आम्ही करूया। भाऊसाहेब बांदोडकर 48वी पुण्यतिथी हांगासर आम्ही साजरे करपाक हांगा जमलेले आहात। आयज मोगो पक्ष ह्यो पेडणे तालुक्यान आयज पळोवंक गेले जाल्यार दोनूय मतदारसंघान आयज बऱ्यापैकी स्ट्रॉंग जाल्लो आहा आनी बऱ्यापैकी कार्यकर्ते तयार जाल्ले आहात। तशेंच आमची बूथ संघटना आनी वेगळे वेगळे जे दुसऱ्या पार्टीतले कार्यकर्ते आहात ते आमकां जॉईन जाल्ले आहात। एमजी पार्टीन आम्ही प्रवेश इतल्याच खातीर केला की भाऊसाहेब बांदोडकरांचे जे विचार असले, जे ग्रामीण भागात त्यांच्यानी शाळा सुरवात केली, गावागावांत भुरग्यांक शिक्षण अवेलेबल केले, तसेच शेतकऱ्यांक खूबशे त्यांच्यानी स्कीम्स हाडले। कूळ मुणकार कायद्या खातीर आयज तुम्ही पळयतात जाल्यार मामलेदारान कितलेशेच हजारांनी केसीस पेंडींग पडलेले आहात आनी त्याची दखल आयज कोण घेनात, कितलीशीच वर्सां ते झगडटात। आयज 2022 गरज आहा हे मोगो पक्ष सत्तेर येवपाक आनी हे गोयचे राजकारण हातीन घेवपाक, कारण हे बारीक बारीक विषय आहा जे बारीक लोकांचे, बारीक समाजाचे हे फुडें व्हरपाची गरज आसा। जेणे करून तुमकां सांगल्या प्रमाणे केसीस पेंडींग आहात ते आमचो जर सरकार 2022 येत जाल्यार डेफिनेटली हे फास्ट ट्रॅक केसीस करून बारीक समाजा खातीर काम करतले। तशेंच वेगळे वेगळे शिक्षण क्षेत्रांत जावं आनी क्रीडा क्षेत्रांत जावं सांस्कृतीक क्षेत्रांत जावं असे खुबशे विषय जे ह्या सरकारान जो सरकार फेल जाल्लो आहा हे करपाक, तेका लागून आमचो सरकार 2022 येत जाल्यार हे सगळे पूर्ण करतले हेची खात्री हांव तुमकां दिवं शकता। सगळे हांगा जमलेले आहा भाऊसाहेब बांदोडकरांची 48 पुण्यतिथी आनी आयज जे भाऊसाहेब बांदोडकर हो गरीब लोकांचो नेतो आहे। तेणी हांगासर की आमच्या पयलो तो आमचो चीफ मिनिस्टर गोंयाचो आसा आनी तेणी खूबशे तेजे विजन अशें आसलें की गरीब लोकांचो हे आसलो तो भाऊसाहेब आनी ते म्हाका इतले हे दिसता कितें हांव ह्या पार्टीन जॉयन जालो पळय ते म्हाका इतली उमेद दिसता कित्याक भाऊसाहेब बांदोडकरांचें विजन घेवन फुडें वयचें अशें म्हाका दिसता।